ओके. हरे कृष्ण. वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगम् उदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषयेत धीरम् सर्वाम् अपि मान् प्रतिबिंसशिष्यात्. हरे कृष्णा. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. उत्साहानिश्चयार्थेर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् अख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव सद्विदं प्रीतिलक्षणम्. कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यरदमीप्सितसङ्गलब्ध्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दृष्टे स्वभावजनिते वपुसच्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्ये गंगाम्बसानां खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या हितोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गतमूलहन्त्री. हरे कृष्ण. तन्नाम रूपचरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसन मनसि नियोज्य तिस्तान् व्रजे तद् अनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् इति उपदेशसारम्. वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनात् राधा कुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजित गिरितटे सेवां विवेकिनक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मेभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं वयुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्तिर्मा प्रेमैकनिष्ठा तथा तेभ्यस्तात् पशुपालपङ्कजदृशास्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तत्त्वदीयं तदीय सरसीतं नाश्रयेत् काकृति. कृष्णस्योच्चै प्रणया वसति प्रेयसीभ्यो योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिराभीतस्तादृगेव व्यदायि यत्प्रेष्टैरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्ति भाजां तत्प्रमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. रिसाइटेशन जल है. सुषमा माता जी, ओवर टू यू. हरे कृष्ण. थँक यू गायत्री माताजी. हंगाईले सक्कड वैष्णव बांधवांक मेगल तुला ना हार्दिक स्वागत. आम्ही 2 महिने तुला ना उपदेशामृता सेशन जाक एतसाठी वर्ष सिक्तसाठी अर्थ कोरंगेतसाठी हे गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट केलेले
कोंकणी आमगेले भागवत पुराण ग्रुपाक आमगेले सगळ्या जनाल तुला ना हांव हार्दिक धन्यवाद सांगता. आयचे हाजीचे लास्ट बट वन सेशन आजी आयचे आमगेले कार्यक्रमाचे फ्लो अशें आसता. थोडे एक क्लोज्ड बुक असेसमेंट मधुपती गोपीनाथ प्रभुजी कंडक्ट करताची आणि ताजी नंतर आमकां उपदेशामृत सेशन बरयलेले रूप गोस्वामी बग्गे आमकां मुरलीधर चरण प्रभू तांणी सांगताची. आमकां गोत्तस जुलै 12 तारीखेक जगन्नाथ रथयात्रा आसा. आमी जगन्नाथाक आमगेल घरांतू आपोवच्याक मस्त पुरा तयारी करच्या स्टार्ट केला. जगन्नाथ अष्टकम मय सिक्तसाची तशी जगन्नाथ अष्टकम सांगून ह्या सेशनाची प्रारंभ करूया. कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करलो मुदाभीर नारी वदन कमल स्वाध मधुपा रमा शंभु ब्रह्मर पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. हाजे अर्थ अशें आसा. एक पटी वृंदावनाचे कालिंदी नदीचे तीरारी संगीतांतू मग्न जाल्लो आमगेलो कृष्ण भौर कशी आस्वादन करता की तशीची गोपिका स्त्रियाले मुख कमलावरी आनंदाचे आस्वादन करता आशिल्लो. तसल आशिल्ले श्री कृष्णाले चरण कमलाक लक्ष्मी महादेव ब्रह्म इंद्र आणि गणेशू पूजन करताची. तशी आशिल्ले जगन्नाथ स्वामीले दर्शन आमगेल दृश्टीक मेळ म्हणून ताका आमी मागया. भुजे स्वाय वेणुं शिरसि शिखि पिंच कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्ष विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. हाजे अर्थ की जगन्नाथ स्वामी तागेले दाव हत्तांतू कोळल धोरगेन आसा. मात्तेरी नविलाचे गरी दवरून आसा. कुर्तारी हळदुवे जरी वस्त्र घालून आसा. तागेले दोळ्याचे एक दिक्कांतू तागेले प्रिय भक्तांक पळयत आसता. तागेले दिव्य जावन आशिल्ले वृंदावन धामांतू सुपरिचित जावन आशिल्लो जगन्नाथ स्वामीले दर्शन आमगेल दृष्टीक मेळ्ळो म्हणून आमी मागया. महाभोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सूरसेवा वसरदो जगन्
पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. हजार शस्की महासमुद्राचे तीरारी अद्भुत जावन आशिल्ले नीलाचर शिखरारी स्वर्ण महलांतू शोभायमान जावन आशिल्लो तो शक्तिशाली बलभद्रू आणि मध्येंतू सुभद्रा देवी लोटू बैसून आस. सकल देवांक भक्ती सेवेक अवकाश दितलो जगन्नाथ स्वामीले दर्शन आमगेल दृष्टीक मेळ्ळो म्हणून ताका मागतासाची. हाजी आनी पॅराग्राफ आमगेले क्लोज्ड बुक असेसमेंट जाल्ली नंतर कंटिन्यू करूया. ओवर टू यू मधुपती गोपीनाथ प्रभुजी. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. बारी चंद करो तुम्ही जगन्नाथ अष्टकम मला म्हणता असं ताजे एक्सप्लेन करता असं लायक करू. आता आमकां क्लोज बुक असेसमेंट अंतू वचा यांतू वच्चे पुढे हें कशें करचें म्हणून एक ब्रीफच्यान एक एक्सप्लेनेशन दिता. तांतूं तुमी फर्स्ट एक लिंक आतां पेटयताय ते लिंक ओपन केले तशी गूगल फॉर्म्स अंतू वता ते वचून जे कडेन फर्स्ट तुमगे फर्स्ट पेजार तुमगे रजिस्टर्ड नांव तुमगे व्हॉट्सअप नंबर घालका ईमेल एड्रेस आसलो ते घाली आतां तेंच्यान मागीर नेक्स्ट क्लिक केलें तशी ते क्वेश्चन्स ह्या पेजार वता. हांगा आमकां स्क्रीन आयडी दाखयता. एक मिनट. ओके थोडे हांगा तुमकां पळोवया आतां. तुमगे नांव घालयात हांगा तेंच्यान तुमी व्हॉट्सअप नंबर घालयात. हें दोनी घालनाशी ताजे मुखार सुद्दां जायना. हें दोनी घालून जाले कडेन नेक्स्ट क्लिक केल्यार पेज 2 वता. मागीर थंय दुखून क्वेश्चन आन्सर करुयात. हें आन्सर करचे बगेक आमी 25 मिनिट्स दवरलें आसा. एक एक क्वेश्चनाकय 2 मिनिट्स दवरून काडयात. केलो क्वेश्चना मल्टिपल आन्सर्स करेक्ट आसा तेन्ना तुमी पळोवन तुमी आन्सर करपाक जाता. केलो क्वेश्चनाक एकूय आन्सर करेक्ट आसा. केलो क्वेश्चनाचे 2 जावो 3 जावो आन्सर करेक्ट आसा. एक एक करेक्ट आन्सराक एक पॉयंट दवरून कॅल्क्युलेट करपाची. तें कशी म्हणून करुयात म्हळ्यार राउंड जेन्ना तुमकां चॅक बॉक्स येता म्हणून आसले तांतू एकूय आन्सर आसा. स्क्वेअर चॅक बॉक्स येता जाल्यार तांतू मल्टिपल आन्सर्स करेक्ट आसा म्हणून. कसले प्रश्न आसले आमी मुखार सुचे फुडें तुमकां मायक अनम्यूट करून घेयात. मागचे येवचे असल्यार कशे येवचे? मागचे आमकां जाल्यार ना एकूय पेजार पुरा क्वेश्चन्स आसता ते पुरा तुमी करेक्ट जेन्ना आन्सर करून जाता तरी मागीर सबमीट करता. इन केस तुमी ते फुडलो तांतू पुरा क्वेश्चन आन्सर करना अशें सबमीट करूं जायना. खंयचे एक सोडल्यार तें मुखार वचना तशें तो प्रॉब्लम ना. आनी इन केस तुमगे आतां आन्सर रॉंग जालें म्हणल्यार कितें जाल्यार तुमी ते फॉर्म वापस क्लिक करुयात. ओवर रायट जायना. सेकंड टायम अटेम्प्ट करपाक जाता. ते मुरलीधर प्रभू कॉल घेता सेकंड टायम अटेम्प्ट केल्याने गेम कागी नाका म्हणून. हरे कृष्ण. वेंगड कसले प्रश्न आसा? ओके वेंगड कसले प्रश्न ना नसलेले ते लिंक व्हॉट्सअप ग्रुपांतूय चॅट बॉक्सांतूय शेअर करता. तुमकां क्वेश्चन्साक कसले हें जायना नसलेले आमी क्वेश्चन्सांक वाचिताची तेंच्यान आमी वेट करता. तुमी नेक्स्ट क्वेश्चना वच्चे फुडें आमकां थोडे वेट करता न्ही. थोडी पुरा जाणां जाता मागीर नेक्स्ट क्वेश्चना वचा तो ऑटो आन्सर करुयात. हरे कृष्ण. हांव तो शेअर करता ग्रुपांतू.
हरे कृष्णा तुमको फिल করে करिए आता तर स्टार्ट करचे पुढे जमकल तुमको पळवूयात हांगा एक चेक बॉक्स पळय स्क्वेअर चेक बॉक्स आसा हाका दोन्ही पॉइंट्स आसा हांगा तुमकां म्हणना करूया दोन्ही पॉइंट्स आसा 5th क्वेश्चन नंबर तर स्क्वेअर आशिल्ल्या दोन्ही करेक्ट आन्सर्स आसा अंतूय बाय अंतू तीन पॉइंट्स आसा म्हळ्यार तीन करेक्ट आन्सर्स आसा राउंड आशिल पुरा 1 पॉइंट दो कोणाक कसले क्वेश्चन मनान जाल्यार निमगे आतां इंग्लिशान आसा कोंकणींतूय आसा दोन्ही आसा ओके रसवती तूं फर्स्ट क्वेश्चन हें करता हरे कृष्णा तनी फर्स्ट पेज फिल केलेला स्क्वेअर वय फर्स्ट पेज पुरा जणांन जाल्लो म्हणलं की ता फर्स्ट क्वेश्चन उपदेशामृत रचन केलेले कोण आहे हु इज द ऑथर ऑफ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्रील सनातन गोस्वामी श्रील जीव गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी स्टॉप वाच ना सांगायचं लागलं हरे कृष्णा नेक्स्ट क्वेश्चन दोन्हीचे इंद्रिय मन वेगांक दमन आणि सहन करून पुरय शिष्यांक स्वीकार करू योग्य आशिल्ल्यांक उपदेशामृतांतू कसन म्हणून संबोधन केला हाउ nectar of instruction is addressed a person who has controlled or tolerated the urges of the mind and senses and become eligible to accept disciples all over the world. Adhira, Dhira, Muktatma, Guru. कोणाकय क्वेश्चन मना जायना जाल्यार हँड रेज करा वापस रिपीट करता राउंड आशिल्ल्यांतू सिंगल टिक स्क्वेअर चेकबॉक्स आशिल्ल्यांतू मल्टिपल आन्सर्स
तिन्ही क्वेश्चन दोन्हीच्या आणि तिन्हीचे श्लोकाचे उद्देश कसला दोन्हीच्या आणि तिन्हीचे श्लोकाचे उद्देश कसला व्हॉट इज द पर्पस ऑफ श्लोका नंबर 2nd and 3rd शुद्ध भक्ति सेवा इंद्रिय सुखभोग धन संपादन हंतु सांगिले कंचे नाही नन ऑफ दिस माताजी शुद्ध भक्ति योग म्हणजे डिवोशनल सर्विस माताजी वै शुद्ध भक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस थैंक यू इंद्रिय सुखभोग सेंस ग्रेटिफिकेशन धन संपदा earnings acquiring फोर्थ क्वेश्चन शुद्ध भक्तांगेले परस्पर प्रीतीचे फल कसले शुद्ध भक्तांगेले परस्पर प्रीतीचे फल कसले What is the result of mutual love dealings among pure devotees? उदगीरे गिफ्ट्स मेळता कृष्ण प्रेम जागरण जाता कृष्ण प्रज्ञा वर्धन जाता आणि बी आणि सी दोन्हीचे आणि तिन्ही ऑप्शन पंचा क्वेश्चन शुद्ध वैष्णवांगेले गुणदोषु निंद केल्लारी अशील फल कसने What is the consequences of offending pure Vaishnavas? शुद्ध वैष्णवांगेले गुणदोषु निंद केल्लारी अशील फल कसने मनोरंजन प्रसिद्ध जाताची वैष्णव अपराध आणि भक्ती सेवेंतु विघ्न मनोरंजन प्रसिद्ध जाताची वैष्णव अपराध भक्ती सेवेंतु विघ्न
संची क्वेश्चन कोडु भवरोगाक औषधि कसल कोडु भवरोगाक औषधि कसल what is the remedy for the bitter material disease options मधुर हरिनाम जप कीर्तन अविद्या सेवा डॉक्टर मिल्चे गंगा स्नान सत्ता क्वेश्चन मनसा वाचा कर्मणा हरिभक्ति सेवेंतु सदा युक्त जल्लो कंचे अवस्थांतु असमोनु सांगताची मनसा वाचा कर्मणा हरि भक्ति सेवेंतु सदा युक्त जल्लो कंचे अवस्थांतु असमोनु सांगताची in which stage a devotee is said to be in when he serves the Lord with mind, body and deeds. जीवन मुक्तावस्था ब्रह्म भूतावस्था शून्यावस्था ए अनि बी तोन्ने माताजी वर्धन इंग्लिश कसं येतं वर्धन incrementally exponentially increase येतं म्हणून सगळं संख्या जमकला exponential increase it keeps on expanding increasing आटा क्वेश्चन शुद्ध भक्तांगेले सत्संग अनि तंगेले आदेश अनुसार भक्तियुत सेवे केल्लारी कसल गुण शुद्ध भक्तांगेले सत्संग अनि तंगेले आदेश अनुसार भक्तियुत सेवे केल्लारी कसल गुण What is the benefits one derives when he associates with pure devotees and engages in devotional service according to their instructions? Options are Shuddha Bhakti Prapti, Krishna Prema Prapti, Bhautik Klesha Vardhana, Vaikunta Prapti.
नोवा क्वेश्चन शास्त्र अनुसार कृष्ण भगवानांक अत्यंत प्रियतर कसल शास्त्र अनुसार कृष्ण भगवानांक अत्यंत प्रियतर कसल according to the shastras what is the most affectionate to Krishna options Vaikuntha Mathura Vrindavana Radhakunda माताजी ते डी न माताजी कुंड नो वै राधा कुंड वैकुंठ मथुरा वृंदावन राधा कुंड ओके राधा कुंड प्लीज नोट करा राधा कुंड वैकुंठ मथुरा वृंदावन राधा कुंड टेंथ क्वेश्चन धांची क्वेश्चन भक्तांतु कृष्णांक मस्त प्रीतीच कोण भक्तांतु कृष्णांक मस्त प्रीतीच कोण who is the most loving devotee to Krishna who is the most loving to Krishna ज्ञानी कृष्ण प्रेमी गोपीस श्रीमती राधा रानी ज्ञानी कृष्ण प्रेमी गोपीस श्रीमती राधा रानी इकरा क्वेश्चन राधा कुंडांतु एक वळा पुनी स्नान केल्लारी कसल गुण राधा कुंडांतु एक वळा पुनी स्नान केल्लारी नल्लारी कसन गुण what is the most benefit one gets if he takes bath in Radha Kund even once options are विशुद्ध कृष्ण प्रेम जागरण जता गंगा स्नान केल्लेल गुण मेळता श्रीमती राधिकांक इष्ट जता हंतु कंचे नहीं नन ऑफ द अबव विशुद्ध कृष्ण प्रेम जागरण जता गंगा स्नान गुण मेळता श्रीमती राधिकाक तंका इष्ट जता हंतु कंचे नहीं नन ऑफ द अबव
लास्ट क्वेश्चन बाराचा श्रील रूप गोस्वामीला उपदेशांचे सक्कड उपदेशांचे सारांश कसलं श्रील रूप गोस्वामीला सक्कड उपदेशांचे सारांश कसलं व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस ऑफ श्रील रूप गोस्वामी 24 hours 24 ಗಂಟೆ कृष्ण नामादि स्मरण वृंदावन वास शुद्ध सिद्ध भक्ति संगम all of the above ये full पूरा options सक्कड options तुमगेल स्कोर तुमका कळता तेदनाची तुम्ही सबमिट केलेल तशीची तुम्ही रिव्यू करेत Hare Krishna. Mataji, a question 12 answer. Option C. Does it mean devotee association? Shuddha Siddha Bhakti Sangam? वही माताजी Okay, thank you. Mataji. शुद्ध सिद्ध भक्ति संगम डिवोटी एसोसिएशन कोणाक खंयचे क्वेश्चन डाउट असला प्लीज रेज करा जो तुम्ही अनम्यूट कोण निमगो येता मस्त जनाल जाल्लेलो असो ಕೆಲವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ असो ते केअरफुली घाला ते तुमकां कळटा पॉइंट्स चड आसता का स्क्वेअर चेक बॉक्सेस तुम्ही ज्याला आपस मागच्यो न्हू चेंजय करेत आन्सर्स
तुम्ही सबमिट केलेलं तशी तुमगेल स्कोर कळटा आनी खंय चुकिल्लें कसं आन्सर आशिल्लें म्हणूनय दिसता. ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅಸ ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿಂಕ್ ಕೋನ್ ಬರೆಯ. काही कसं डाऊट असल्यावर प्लीज अनम्यूट करा. आणि एक 3 मिनिट्स त्याची पुढे फिनिश करू ट्राय करा. जस्ट एक 3 मिनिट्स. म्हणला तुमका कळता तुम्ही कितले स्कोर आसा खंय खंय चुकली म्हणून. Purajan serious दिसता सची उपदेश अमृत has taken us to that level. मग बदल झाला की एक्झाम बदल वचून खंय हें केला म्हणके जाता. That's cool, that's really good. So पुराजन किती सिरियस आसाची भक्तीन तूं म्हणलेला this is what Lord wants. आमगेल भाव answers right and wrong is secondary. एक्झाम येवन अटेम्प्ट केलेले लायक त्या एंथुझियाझम उत्साह निश्चया धैर्यात. पुराजनाल जाल्ले म्हणून लेखता कोणाल बाकी आसा जस्ट हँड रेज करा प्लीज. ओके थँक्यू सो मच पार्टिसिपेट केलेला. कोणी असं की हंगात आणि कोणाले मग दिसता ना हँड रेज केलेला. सो अज्यूम करता की पुराजनाल जाल्ला म्हणून. थँक्यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन. इट वॉज सो वंडरफुल. खुशी जाली पुराजना पळोवन. मग बद्दल जाल्यार एक्झामा मणके दिसले सिरियसली. म्हाका एक्चुअली म्हाका घूम येता आशिल्लें तुमकां पुरा इतली सिरियसली पळोवन. ओके हरे कृष्ण वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरि बोल. हरे कृष्ण. ओवर टू यू सुषमा माताजी. धन्यवाद धन्यवाद माताजी. आता मुरलीधर चरण प्रभु त्यांनी उपदेशामृत बरेलेले रूप गोस्वामी ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ सांगताजी. हरे कृष्णा. सगळ्यांक धन्यवाद आयचे बुक म्हाका हें कसं सेशन पळयतना सरस्वती मातेजीन तुमी तुमगेलें तोंड पळयतना भारी खूश जेलाल कसं म्हणारी भक्तीन ते एग्जाम बरयतना कशी दिसता पळय. तांचो कसं आसता प्युअर डिवोशनल सर्वीस शुद्ध भक्ती विशुद्ध भक्ती आमकां ते दिसूंक मनांत ते दिसता आशिल्लें की रूपा गोस्वामी आमकां अनुग्रह करतास पळय म्हणून. आमकां डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजीन फर्स्ट सेशनान तो सांगिल्लास कसं म्हळ्यार शिला रूपा गोस्वामी आमगेले सारस्वत ब्राह्मणातून कुलातून आयिल्ले तेंची आमकां तांगेले हे पटन आनिके मुखार सोन व्हरचे तशी अनुग्रह आसता तेंची लिनिएजान तुकून आयिल्ले म्हणून. तशी तांगेले शिष्य जे हांव नाशिल्ले शिला जीवा गोस्वामी तांणी सान नमुनेरी तांगेले बॅकग्रावंड दिल्लेलो आसा.
त्या बॅकग्राऊंडान तो कसं सांगील म्हळ्यार एक सानो पीपीटी ताचे चार्ट दाखय जाल्ले दाखयता ना म्हणजे जाल्यार जस्ट एक्सप्लेन करता. आनी कर्नाटकान तू 12th सेंचुरीन तू शाका इरा म्हणलेल्या समयान तू ब्राह्मण कुलान तू सर्वज्ञ जगद्गुरू म्हणलेले एक ब्राह्मण आशिल्ले. तांकां एक पूत आशिल्ली. सर्वज्ञ जगद्गुरू म्हणलेले कर्नाटकान तू भारी व्हड विद्वान आशिल्लो आनी तांगेले शुद्ध जीवन आशिल्लें भक्तीन तू. आनी तांणी भारी एट्रॅक्टिव्ह जावन आशिल्लें आनी भारी प्रगल्भ आशिल्लो. बाकी पूर जण तांकां मर्याद दिता आशिल्ल्याची. तांकां एक पूत आशिल्लो. तांगेलें नांव कसं आशिल्लें म्हळ्यार श्री अनिरुद्ध म्हणून. तांगेलें पुतालें नांव अनिरुद्ध म्हणलेलें आशिल्लो. त्या अनिरुद्धाले कसं फेम कशी आसा म्हळ्यार इंद्रा फेम आशिल्लें ताका आनी चंद्रा तितलें रूप आशिल्लें भारी चंदू. आनी तांगेले इंद्रा बरी आशिल्ले. तांगेले व्यवस्था आशिल्ली तितली ब्राह्मण कुला जावनूय यजुर्वेद पुरा नमुना वेद पाठान तू तांकां फुल्ल कंट्रोल आशिल्लें. तांकां 2 जण चेडूं आशिल्ल्याची. एकलेलें नांव रुपेश्वरू आनी आनेकलेलें नांव कसं म्हळ्यार हरिहरू. 2 जणांलें नांव रुपेश्वर आनी हरिहर. रुपेश्वरू भारी मर्याद जावन आशिल्लो मनीस ब्राह्मण. वेद पाठ पुरा कोरून परफेक्ट जावन तांगेलें काम चड कोरून आशिल्लो. दोनी पूतू हरिहरू म्हणलेलो तो युद्ध करूंक चड प्रमुख आशिल्लो. तो क्षत्रिय बरी आशिल्लो. ब्राह्मण कुला जाल्यार ब्राह्मण कुला जाल्लो जाल्यार क्षत्रियल स्पिरीट आशिल्लें. तेंची कसं जालें म्हळ्यार हरिहरान पूरा अण्णाले रूपेश्वराले पूरा जागो दुड्डू पूरा हडप करून घेतले आनी रूपेश्वरा पेटयले. रूपेश्वरा भारी बेजार जावन रूपेश्वर थंय तुकून कर्नाटका सोडून सीधा ओरिसा वता बेंगाल सायडान तू आनी थंय वचून रपता. थंय देवालय कार्य करूंक प्रमुख आशिल्लो. ताका अनेक पूत आशिल्ले. तागेले पूत नांव कसं आशिल्लें म्हळ्यार श्री पद्मनाभा म्हणून. त्या पद्मनाभू भारी बुदोंत आशिल्लो अन्नावरीची. सरळ केन्नाय जगन्नाथाला नमस्कार कोरून यज्ञ पुरा कोरून भक्तिभावांत आशिल्लो. ताका 18 चेल्ले चेडूं आनी 5 चेल्ले चेडूं आशिल्ले. त्या 5 चेल्ले चेडूवान तू मुख्य जावन आशिल्लो एक चेल्लो कसो तागेलें नांव कसं आशिल्लें म्हळ्यार मुकुंद देव म्हणून. मुकुंद देव जगन्नाथाला भक्त जावन आशिल्लो. कृष्णाल आनी जगन्नाथाल भक्त जावन आशिल्लो. आनी त्या मुकुंद देवाक आनी एक पूत तागेलें पुतालें नांव कसं आशिल्लें म्हळ्यार प्रमुख जावन आनी एक पुतालें नांव कसं आशिल्लें म्हळ्यार कुमारदेव. कुमारदेवाक रेवती म्हणलेलें एक धर्मपत्नी आशिल्ली. ती भारी चेस्ट वुमन आशिल्ले. प्युअर हार्टेड जावन देवाल भक्ती कोरून तांणी बेंगालान तू आयची आतां बांगलादेश आसा पळय थंय आशिल्ले तांणी राबून कुमारदेव आनी तागेले बायला देवाल भक्ती कोरून थंय राबून कोरून आशिल्लेची. तांकां तेच जण प्रमुख चेडूं आशिल्ले. मस्त चेडूं जाल्यान तू 3 प्रमुख जावन चेडूं आशिल्ले. सुरवेचें नांव अमर. प्रमुख जावन आशिल्ल्यान तो एकलो श्री अमर म्हणून. दोनीचो संतोष म्हळेलें आनी तिनीचो श्रीवल्लभ म्हळेलें. मस्त चेडूं जाल्यान तू हें तेग कसं केलें म्हळ्यार सीधा शुद्ध भक्ती म्हणून आमी तो क्वेश्चन आन्सर पळयलेलें पळय तातूंत शुद्ध भक्तीन तू मग्न जावन आशिल्ल्याची. तांकां मुखार सोनू तांगेलें नांव कसं जालें म्हळ्यार श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला रूपा गोस्वामी आनी अनुपम म्हळेलें 3 नांवारी तांणी फेमस आशिल्ल्याची. तातूंत मुख्य जावन आमी आत्तां पठन करता आसच पळय आमगेले श्री उपदेशामृता आनी आमी सख्यम करतना एक पुस्तकां नांव सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार भक्ती रसामृत सिंधू म्हणून. ते बरयलेलें. मागीर तुमी हांव सत्ताचे
श्लोक करताना कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो त्वन्त्वादरातनुदिनं कलुषैव जुष्टा स्वाद्विक्रमादि भवति तद्गतमूलहन्त्री. त्या श्लोक करताना तुमका अनेक एक श्लोक सांगून असक तुंडे तांडवने रतिं वितुनते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोधकदम्बिनी घटयते कर्णाम्बुदेभ्यस्परा क्षेत्रप्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां स्परम्. नूजाने जनित प्रिय कोणाक उडगासस की माया का उडगासस की लास्ट लाइन नूजाने जनित प्रिय अमृते मकुडगासन लास्ट लाइन त्या विदग्ध माधव म्हणलं पुस्तक त्या विदग्ध माधव म्हणलं पुस्तक 7 act प्ले त्यावेळी बरयलेलं रूपा गोस्वामी त्यांनी. रूपा गोस्वामीन ತಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯತ್ವ घेतिले श्री चैतन्य महाप्रभूला आणि ತಂಗೆಲೆ शिष्य जावन आशिल्ल्याची शीला जीवा गोस्वामी या लिनिएज आता दाखयलेलं पळय कोणाल पोतू खैतून आयलो कर्नाटकातून आयले म्हणून चड सोदून काढलेलं ತಂಗೆले शिष्य जावन आशिल्ल्या जीवा गोस्वामीला त्यांनी या पर्टिक्युलर सिक्वेन्स आमकां दिल्लेलं हे कंपायल केलेलं खैतून म्हळ्यार हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजान एक लेक्चर दिल्लेलं आशिल्लें शीला रूपा गोस्वामी विषय ತಂಗೆಲೆ तिरोभाव दिवसांतू तंतुकून या लेक्चरातून या पर्टिक्युलर चार्ट काढलेलं आशिल्लें कशी केल्लेलें म्हणून तंतू मुख्य जावन एक आमकां पुरो एक लेसन जावन मुखार व्हरूंक कसं सांगिल्लें म्हळ्यार तांणी भक्तिलता बीज म्हणलेलं आसा. तुम्ही आयकूनच काय लेक्चर्स काढताना मस्त पंत हाजी विषय सांगिल्लो आसा. चैतन्य महाप्रभून रूपा गोस्वामीक दसवमेध घाटांतू 10 दीस भक्ती विषय सांगिल्लो आसा. तांकां पुरा विद्ये कृष्ण प्रेम पावचे कशी पावका म्हणाले तांकां सांगून दिलेलं आसा. त्या वेळार मुख्य जावन तांणी कसं सांगिल्लें म्हळ्यार एक शिष्याक भक्ताक तांकां परंपरातून आयिल्ले एक गुरुले अनुग्रह जायी म्हणून सांगिल्लें आसा. त्यानंतर त्या भक्ती बीज नंतर विंगड कसलेंय ना म्हण तांणी सांगून दिवचें आसा. आणि ते बीज घालतना भारी जागृत आसता म्हण सांगू आसा. आमी आतां भक्तीन करतना जागृत आसता म्हळ्यार मस्त आमी त्या बी व्हड जेवचे खातीर ताका कसले फर्टिलायझर पुरो घालताची त्यानंतर उदक घालताची त्या उदक घालतना ताची सुत्तमुत्तू मस्त अन्य झाड व्हड जाता. भक्तीत नंतर विंगड झाडे व्हड जेवचे पुरो ते म्हळ्यार आमी ताका पोषण करता आसताची त्या अन्य झाड व्हड जेवची तशी आमी पळोवन घेवची नज. आमगेलो मुख्य उद्देश कसले म्हळ्यार हे भक्तिलता बीज आनीक वयर वचका म्हणाले. भक्तिलता बीजाचे उद्देश कसले वयर वचून जाते सीता गोलोक वृंदावन पावका म्हणाले उद्देश चैतन्य महाप्रभून रूपा गोस्वामीक सांगून दिल्लेलो आसा. त्या भक्ती आमगेले ते बीज गोलोक वृंदावन पावन थंय तुकून ते फल दिवका म्हणून सांगिल्लें आसा. तेन्ना हे जीवाचे उद्देश कंप्लीट जाता म्हणलें आसा. जीवा उद्देश कंप्लीट जावका जाल्यार भक्तिलता बीज सीधा गोलोक वृंदावन पावन तंत तुकून फल मेळका. हे चैतन्य महाप्रभून रूपा गोस्वामीक सांगून दिवताच कसं केलें सीधा वृंदावन पेटयलें आणि वृंदावन पेटोवन जाताची तांणी चंद करून पुस्तक बरयलेलें आसा. आमी भागवत पुराण युट्यूबांत आयकून आसता हे पर्टिक्युलर भजन षड्गोस्वामी अष्टकम म्हणतात ताका. त्या भजनांतू श्रीनिवासाचार्यान बरयलेलें तातूंत एक वर्सां ट्राय कर सांगू का
नानाशास्त्रविचारिणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधाकृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ. श्रीनिवासाचार्य कसं सांगतो म्हणल्यार आव साष्टांग नमस्कार करता हे स गोस्वामी तांकां कोण आसा कड रूपा गोस्वामी तागेले भाव सनातन गोस्वामी तांगेले पोट्टशील पार्षद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कालेमय कुनस्का तांगेले विशय पानीहट्टीची दादा सांगताना आणि तांगेले शिष्य जावन आशिल्ले श्रीला जीवा गोस्वामी आणि भट गोपाल भट्ट गोस्वामी तांणी कसं केलेलं या वर्सान कसं सांगितलं पंक्तीन तू हन्नी पूरा कोर्नु आमगेल कतीरी पूरा शास्त्र ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ತಂತು ಅಮ್ಕ ಕಸ ಜಾವಕ ಮಳಲ ಅಮ್ಕ ಸೊದ್ದುನ್ ಕಾಣು ಅಮ್ಕ कोणा खातीर पूरा भौतीक जीवनशील जन्मा खातीर मनुष्य तांकां सांगून दिवचे खातीर तांणी ओट्ट कोरून आमकां कसले मस्त नमुन्याचे समराइज्ड फॉर्मान बुक्स दिलेले तांगेले मोल तांकां व्हॅल्यू तिनी लोकांत आस तांगेले शरण घेता आस म्हण सांगून मागून घेता आस म्हळ्यार तांगेले मूड केन्नाय गोपी तांगेले मूडशी आस तांणी केन्नाय राधाकृष्णाला नमन करून आसची म्हण सांगिल्लें आसा हांगा कंप्लीट करता आसा रूपा गोस्वामीले इथे रूपा गोस्वामीले सांगिल्लें म्हळ्यार आमी शिकून कळलें रूपा गोस्वामीले पुस्तकां तुकून श्री उपदेशामृत ऑलमोस्ट श्रीमती सुषमा माताजीन सांगिल्ले वरी एक महिन्या वयर 2 महिने लागीं जाल्ले आमी हे शिकता आसचे आनी हे शिकून आमी आज एग्जाम दिलेले आसा. सुषमा माताजी ओवर टू यू. धन्यवाद प्रभुजी भारी छंद रीतीर सांगून दिलेला आमकां रूप गोस्वामी तांगेल बगे सांगलायची आम भागवत पुराण कोंकणी टीम मस्त पुरा असले प्रोग्राम्स करता आसाची तांक आनी इम्प्रूव करूक तुमगेल फीडबॅक मस्त अत्यगत्य सो पोल्स तुमगेले येद्राक दिसता आसाची सो ते तुमी आन्सर करून फीडबॅक दिवेत. मंडे लास्ट सेशन थंय सर्टिफिकेट दिवचे सेशन सो ह्या सेशनाक तुमी फीडबॅक दिवया. क्लिक करूच तर ना मधुपति गोपीनाथ प्रभुजी हमको क्लिक करो जाए ना. अरे को होस्ट ओके ओके पेज गेले मग कसं करू का आता वय त्यांची प्रभुजी त्याने वापस घालताची ना हा येस आता तुमका आयली पळया हू कॅन सी युअर रेस्पॉन्स म्हणून कसं बरं का तुम्ही क्लिक करूयात कच्चे क्लिक करा करू जात ना क्लिक करू कसं नाम होगा 60 नेक्स्ट म्हणून 60 and above जातच हू कॅन सी युअर रेस्पॉन्स नेक्स्ट क्लिक करायची वचना स्टक आयले माताजी वय आयले घालणं झालं व्हेरी सॅटिस्फाईड म्हणून घालून झालं
ओके तशी नेक्स्ट पेज वय थोडे क्वेश्चन्स आसा तुम्ही ताका आन्सर दिता वचाची. दिता. ओके. Would you like to attend any new course from Bhagavat Purana Konkani? Yes. Okay. 7 क्वेश्चन आसाची. मीनवाईल आम्ही आजी लेक्कीला पशी थोडेची चडची टाइम घेतलेला आसा ताका पुरा तुमगेला क्षमापण मागता आणि जगन्नाथ अष्टकम कंटिन्यू करता तुम्ही फीडबॅक कंप्लीट कराची सो दॅट आमकां इम्प्रूव करूंक मस्त हेल्प जाता. हाजे अर्थ जगन्नाथ अष्टकम आणि हाजे अर्थ आणि मस्त पुरा भजन काणी तुम्ही भागवत पुराण कोंकणी युट्यूबांत तुम्ही पळय येता. कृपा पारवार सजल जल दक्षिणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमल पंकेरुह मुख सुरेंद्राराध्या श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. रथारूढो गच्छन् पथिमिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. परब्रह्म पीडकुवलय दल्लोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रोनीत चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दि राधा सरसव पुरालिङ्गन सुखो. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. न वैयाचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवं न याचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूं. सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे.
हरत्वं संसारद्रुततरम् सारां सुरपते हरत्वं पापानं विततिम् अपारं यादवपते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितमीदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयच्छुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति. कोण परिशुद्ध मनानं हे पवित्र जावन आशिल्ल्या जगन्नाथाष्टकम पठन करताची त्यांनी तांकां सक्कड पापा दुखानो मुक्त जावन विष्णुलोक मेळटा. जगन्नाथ स्वामीक आमी आमगे मना बस करूया आणि अशीची भागवत पुराणाचे आनीक सेशन्स अटेंड करूया. अशी निमित्त तुम्ही आयिल्ले तुम्ही अटेंड जाल्यार पुरा वैष्णव बांधवाक आमगेल कडे तुला नमन आणि धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 5 मिनिट एक्स्ट्रा करता आसा म्हळ्यार तुमगेलो ओपन बुक असेसमेंटाचे नाव तुमकां दाखोवचे खातीर कोण प्रेजेंट केला म्हणून. पद्मा माताजी तुम्ही ऑनलायन आस म्हणजे स्क्रीनार डायरेक्ट दाखोव येता. स्क्रीन शेअर कर न्हू. ओपन बुक असेसमेंट मस्त जणांना दिल्लेलं आसा. इंग्लिशान, कन्नडान, हिंदीन आणि ऑडियोन तू तेंगेले ब्रेकआउट रूम तू नहीं माताजी तुमगे स्क्रीन शेयर करो. प्रभुजी तंक स्क्रीन शेयर करचो ऑप्शन आस की वय तांकां दिल्लेलं आसा. ओके माताजी तुमकां थंय राईट साइड तो गो ऑप्शन आसता पळया शेअर स्क्रीन म्हणून. ब्रेकआउट रूमाचे नाका मधुपती देवचे ना मुरलीधर प्रभु थंय खंय दुखून म्हाका गोतना. ओके ऑलमोस्ट 27 बांधवा त्यांनी दिल्लेलं आसा तांगेले क्लोज्ड बुक ओपन बुक असेसमेंट. ओके 9-8 सेटिंग. ओके ओके सुषमा तुमकां नाव वाच येता येता तांत पळोवन. हाँ प्रभुजी. ओके अनिता माताजी, अश्विनी माताजी, अश्विनी शानबाग माताजी, भारती पै माताजी, दीपा भट्ट माताजी, दीपाली माताजी, कामाक्षी माताजी, गायत्री माताजी, हेमा माताजी, जयश्री बालिका माताजी, ज्योतिकिनी माताजी, लोकेशणे प्रभुजी, माया माताजी, मंदाकिनी माताजी, नीता माताजी, पद्मा माताजी, पूजा माताजी, प्रवीण प्रभुजी, प्रिया माताजी, रेणुका माताजी, रश्मि माताजी, शिल्पा माताजी, शोभा माताजी, श्यामला माताजी, श्रीनिवास प्रभुजी, स्वाती माताजी आणि विवेक प्रभुजी. आणि इथल्या जणांना ओपन बुक असेसमेंट हरी बोल. हरे कृष्णा. हे 27 जणांक नमन करता आसा तांणी ओपन बुक असेसमेंट कंप्लीट केलेलं आसा. ऑलमोस्ट मधुपती पटेल लिस्ट करा 21 कितले मधुपती टोटल 21 क्लोज बुक. वय 21 जणांनी क्लोज बुक केलेले आसा. गायत्री माताजी कितली जणांना नरेशन सॉरी रिसायटल केलेलं आसा टोटल 35. रिसाइटल वय आईची लॅब झाला अराउंड 35. रफली अराउंड 35 जणांना बांधवा त्यांनी रेसिटेशन केलेलं आसा. श्लोका रेसिटेशन
इटली बेस्ट जावन सेशन्स फुल्ली चारी एजुकेशनल सेशन अंत अशले भितर हॉट सेशन म्हणी आती इत म्हळ्यार हायेस्ट नंबर ऑफ रेसिटेशन फर्स्ट टाइम ओपन बुक असेसमेंट फर्स्ट टाइम क्लोज बुक असेसमेंट तुमका पूरा धन्यवाद आणि मंडे आमका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन मेळया सुषमा माताजी तुमका नरसिंह प्रणाम म्हणून क्लोज करूया आता ओके प्रभूजी नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद ह्लादरायिने हिरण्याकशिपूर्वक्षः शिलठङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण्यखाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय हो नरसिंहदेव जय हो प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय हो प्रह्लाद महाराज प्रभुपाद 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 जय हो प्रभुपाद हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी पूरा जना हरे कृष्णा थैंक यू सुषमा माता जी तुमका आजचे सेशन एंकर केला लेका सुषमा माता जी लास्ट मोमेंट सांगितलं असं एंकर करू का त्यांनी ओपन केलं एंकर केलं असं थैंक यू सकळ बांधवा तांका अपास धन्यवाद आणि नमस्कार तुमका इथे सेशन मध्ये लाईक कोण कोऑपरेट केला लेका लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिज ग्रेस रमणा हरिदास प्रभुजी तांका नमस्कार त्यांनी आमका मस्त सपोर्ट केलेला असं या उपदेशामृताचे टोटल सेटअप कोच कतिरी श्री मधुपति गोपीनाथ प्रभु काही बॅकग्राउंड अंतकून मस्त टेक्निकल साइड अंतुनी पडोन आसता ताजे हे कंटेंट एम जतची मुखार सुनायल्या फायची सेशन मिस कोर नकाची आत्मनिवेदन नवविध भक्तिंतु लास्ट सेशन एक पेंडिंग आशिल्लें आसा लास्ट वन आत्मनिवेदनम वंदनम ताजे नंतर येता आसा डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी आमकां सेशन करता आसा फायचे इंडिया टाइम 7 घंटेका प्लीज कोणा सकट वीडियो येवची जाता प्लीज वीडियो येयाची आयचे सेशन डिले जाल्लेलो आसा माफी दिवंक येता आसा तुमगेलेगी वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय तुमगे पूरा परमिशन मंजूरी आयचे सेशन वाइंड अप करता सची हरे कृष्णा हरे कृष्णा